मगच्या बाबयनीनो आमकां एका मनशान बरें ताचें घर सुबीत करून बांदिल्लें आनी थोड्या तेंपा उपरांत आमकां एक दीस ताणें थंय येजे म्हूण ताच्या घराक त्या नव्या घराक येजे म्हणून आनी आमी येताना ताणें वाटेर येताना कितें उलयलो आमकां आपोवन व्हरताना आनी त्या घरांत कळलें परत ताणें खावंक पिवंक जेवण दिलें म्हूण म्हाका आतां तितलें उडास ना पूण एक उडास आमी त्या घरांत भोगलो संतोश ताणें आमकां संतोश भोगीचो केलो तें एक्सपिरियन्स ती म्हजी बोगणां ताणें आमकां भोगूंक दिल्लें बरें बरें कळलें ताचें उलाणें कळली ताणें केल्ली तयारी त्या घरांत आमकां आपोवन आमचो दाखयलो तो मोग तो आमी भोगुल्लो ताचो मोग ताणें आमकां मोगांत एक सकाळीं जावन राती 8 वरांचेर फाटीं हाडून सोडता म्हणसर त्या घरांत आमकां भोगिल्लें ताणें हर एका घडी आमची खणेली जतन आमकां तें बगीचें केलें संतोश बगीचें केलें बोगणां तें खालें जेवलें बरें बरें ताणें मस्त एका बटल्याराक ताचे वळखी इश्ट भायर जावन आयलो तो बटलर खंय हॉटेलांत ताका हाडून ताणें बटल्यार मारिपात तो कुक खंय आनी ताणें बरें रांदिल्लें म्हाका काल रांदिल्लें म्हूण उडास ना तो कितलें उलयलो आमचे कडेन आनी ताणें आमकां केली काणीक दिली ती म्हाका कांय उडास ना एक उडास आहा म्हाका म्हळ्यार ताणें म्हाका बगीचें केल्लें भोगिल्लें आतां देखून मोगाच्यानो ह्या शिसांक जेजूच्या पुनर्जिवानपणांत इतलें भोगलें की त्या भोगिल्ल्या उपरांत तांकां हर एक तें भोगलें तांचें विसरूंक जायना थोडे फावटी आमी एकल्याचो सांगात कितें भोगता पळय तो विसरूंक जायना ताणें सांगली उतरां आमी थोडे विसरात आमच्या कानांत तकलेंत उरनात आनी ताणें खालें खावंक पिवून आमच्या मतीन उडास उरना पूण भोगिल्लें आमी ती बोगणां फिलींग एक्सपिरियन्स जाल्लीं ती बोगण्यां फिलिंगां आमच्या काळजांतलीं ती वसूंक वचनात म्हज्या आदी मागांत हांव तुमी पळया तुमकां कोणेंय तुमकां सांगलीं उतरां बरीं बरीं पुगारलीं उतरां एक उडास ना तुमकां ताणें खालें तुमकां दिलें तें तुमकां सकडी उडास आसचें ना पूण ताणें बगीचें केल्लें तें फिलींग तुमकां दिल्लें तांचो सांगात दिता तुमकां भोगिल्लें हांव पळय तांच्या सांगाताक तें खंयच विसरूंक वचना त्या मनशांक तुमी सतना उडास दवरतात ती बोगणांय तुमी उडास दवरतात आतां मोगाच्या न्हू आमच्या जिणेंत ती तशें की तें शिसांक कितें जालें जिवान जेजू भोगिल्लें ताका तांच्यांनी विसरूंक जावना त्यो स्त्रियो पळया जेजूच्या मोगान त्यो गेल्ल्यो आनी थंय तांकां त्यो मोगान गेल्ल्या वेळार तांकां मोगाचो संबंद इतलो घट आसलो जेजू लागीं मोगा संबंद त्यो स्त्रियो गेल्यो थंय समाधी सरशीन आनी त्यो येताना जेजून तांकां ही हाडकळ घालूं ना आंज्यांनी तो फातर लोटून घालो आनी जेजू भायर येयलो आनी तांकां मेळ्ळो जेजून तांकां तांच्या कश्टांक तांकां जेजून प्रतिफळ दिलो तांच्या त्या उमेद काणून त्या संतोशान गेल्ल्याक त्यो स्त्रियो गेल्ल्या तांच्या मोगाक जेजून प्रतिफळ दिलो ताणें प्रतिफळ दिलो जेजून तांच्या प्रतिफळ दिलो आनी त्यो स्त्रियो पळयतात आनी त्यो स्त्रियो पळोवन त्यो पळयतात त्यो भोगतात जेजूक स्पर्शन जेजूच्या स्पर्शान त्यो भोगतात ताचो मोगा संबंद तो तांच्या मोगा संबंद देखून जेजू तो पोंडांत ना तो पोंडू रितो जाला मागीर खंय आसा जेजू गलिलेयांत आसा जेजू गलिलेयांत आमी जर जेजूचो मोग करता जेजू लागीं मोगाचो संबंद त्या दाळा त्या स्त्रियान पळयला आमी जेजूक पळयता त्या स्त्रियांनी जेजू भोगिल्ल्या बरी आमी भोगता आनी त्या जेजूच्या स्त्रियांनी त्याच्या जेजूच्या स्पर्शान भरिल्ल्या बरी ती फिलिंगां आमकां जेजू ती भोगूंक बगीचें करता आमी त्याच मोगान जेजूक सोदुल्या वेळार आमी सोदीचे जेजूक त्या स्त्रियांनी सोदून गेल्ल्या बरी आमी जेजूक दिसत पडट्या जिणेंत आमच्या मागण्यांत देवाच्या उतरांत आमी जेजूक सोदीचे त्याच अत्रेगान आमी सोदिल्ल्या वेळार जेजू आमकां मेळटा त्यो स्त्रियो जेजू पोंडांत ना म्हूण तांकां कळ्ळें तो अनुभव तांचो ती बिलकूल तांच्यांनी विसरूंक जायना तांकां ती दवतात आनी शिसांक ती सांगतात मागीर जेजू थंय पोंडांत ना मागीर खंय आसा जेजू गलिलेयांत म्हळ्यार लोक कश्टोचो लोक थंय वळवडचो लोक थंय वंचीत जाल्लो लोक थंय आनी गरजेवंत थंय आसात देखून जेजू अनितीक वळख जाल्लो दनशुल्यांक वळख जाल्लो कश्टोचो लोक गलिलेयांत आसा देखून जेजू थंय गलिलेयांत येता थंय मेळ्ळा म्हाका हांव हांगा थंय आसा म्हणटा जेजू स्त्रियांत हांव न्हू आमी समजता हांव कितें म्हळ्यार आमकां मागण्यांत आमी सोदल्यार जेजूक सोदल्यार त्याच अत्रेगान आमी सोदल्यार तांच्याच मोगांत आमी सोदल्यार जेजूक सोदल्यार बिलकूल जेजू आमकां मेळटा खंडीत जावन जेजू आमकां मेळटा खंडीत जावन मेळटा देखून मागण्यांत आमी सोदीचे नियाळांत आमी सोदीचे देवाचे उतार नियाळटान सोदीचे बावडतान बरोवन बावडताच्या काळजांत आमी सोदीचे
बावडताच्या दोळ्यांनी आमी सोजे बरी दोळ्यांनी न्ही बावडतान बरयल्या बरोशान बरयल्या दोळ्यांनी दिश्टीन आमी ताका पळयल्यार आमकांय तो मेळटा. आमच्या कश्टा वेळी आमच्या समस्या वेळी तो आमकां मेळटा. आमच्या खंत बेजारांत तो मेळटा. आमच्या गरजांत जेजू आमकां मेळटा. खंडी जावन मेळटा. त्या मोगांत त्या अत्रेगांत त्या बावडतांत त्या विश्वासांत आमी जेजूक सोदिल्ल्या वेळार जेजू आमकांय मेळटा. देखून आमकां मेळटा. देखून तो तसो आदार आमकां दिता. ताची दया ताचें बोळ आमकां मेळटा. कश्टांत तसो आदार आमकां मेळटा. आमकां अस्कत जाल्ल्या वेळार ताचें बोळ आमकां भोगूंक मेळटा आनी तसो सांगात आमकां मेळटा. देखून तांकां तो वाटेर जेजू तांकां मेळ्ळो. जेजू तांकां वाटेर मेळ्ळो. आमच्या मिसावांती आमकां जेजू मेळटा. जेजू मेळटा. आमच्या मिसावांती आमकां मेळटा. आमच्या मिसावांत आमी सेवा करतना आमी आमचें बरेंपण हेरांक बरें करतना आमच्या कुटुंबाच्यांक सेस सांबारा हेरांक आमी बरें करतना जेजू बिलकूल आमकां मेळटा. खंडी जावन आमकां मेळटा. आमकां आदार दिता. आमचें बरेंपण मुंदरसून वचूंक जाय जाल्ली कुमोग तो दिता. जाय जाल्ली ससाय दिता. जाय जाल्लो आदार आनी घटाय तो दिता. सेवा मुंदरसून व्हरूंक बरेंपण करूंक जेजू आमकां खंडी जावन आदार दिता. तसो सांगात आमकां तो दिता आनी आमकां तो तशें करूंक तो चडांत चड आमकां आदार दिता. देखून देवाचो दूत आडखळ आसली काडटा. तो शिळा लोटून घालता. आमचें बेन जर तर आडखळ जाल्यार आमचें बेन तो काडटा आनी आडखळी खाण आमकां धैर्यान तो भरता. एका तराचें धैर्य एका तराचें एक्सपिरियन्स तें बोगुलें आमचें वर्णूंक जायना जेजू मेळिल्लो. तशेल्या आमकां जायते अणभव आसूंक पुरो जेजू मेळिल्ले. देखून शिस तो बोगिल्लो अणभव ते थोडवून तांकाणांत ते वचून 10 जाणां सांगतात आनी इगर माता वाडोवन येता. सांब पावलो कुरीस काणून देवाचे उतार काणून तो गाजयता. तो संतोशाचे न्ही काळजां भितर तो ताका आडखळा ताका भितर दवरूंक जायना. तो व्हडाक संतोशान उमेदीन तो जेजू जिवान जालां परगडटा. शिसी पेद्रू आनी उरले सगळे शीस भायर येतात आनी त्या व्हडा उमेदीन व्हडा संतोशान काळजो तांचो अणभव ह्या लागीं वांटून घेतात. आनी वांटून घेतना जायतो लोक स्वामियाच्या पुनर्जिवानाक फाटी येता आनी स्वामियाक स्विकार स्वामी धनी आनी आमच्या जिणेचो सोडोनदार म्हूण स्विकार करतात आनी स्वामी तांकां आशिर्वादीत करता. तांचो भावार्थ बळादीक करता. देखून मोगाच्यानो आमच्या स्वामी आमकां खंडी जावन आमच्या सेवेच्या सन्निवेशांत जेजू आमकां मेळटा आनी तसो आदार आमकां दिता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पुनर्जिवान जाल्लो जेजू उजवाड आमचो बियासो काळोख तो दोंडोवन दी. आमचें कुटाम नंदन करून दी. आमच्या काळजांत कितें आशा ह्या वर्सा तो पूर्ण करून दी. ह्या कोरोना वायरसांतून आयिल्लें तें वखद आमकां सायड इफेक्ट आहात गी नात गी या तें वखद परिणामकारी जाता गी. वखद काणयल्यांक ती पिडाय येना गी म्हणलें तें पुरा आतां दुबाव आसा. हे दुबावचो काळोख जेजू पयस करून दी. बरें वखद आंगा लागचें सायड इफेक्ट नातलें बरें वखद तो आमकां दिवन दी. आमचें बियें पयस करून दी. परतून समाजींत अभिवृद्धी जावन दी. आमची कुटुंबां नंदन जावन दी. तुमकां सुमेस्तांक एक बागी पास्कांची परब जेजूच्या पुनर्जिवानपणाच्या पास्कांचें फेस्त मागता. बागी संतोश भरीत जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचें फेस्त तुमकां मागता. जिवान जेजू तुमच्या काळजांत तुमच्या कुटुंबांत रास करून दी. आमेन.